बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जुआमाचें शिव वर्तमान आवेच वर 8 वोळ 12. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखान चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजूच्या उजवाडान चलूंक आयलोल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. म्हज्या भावा भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान निमाणें जेवणार आनी तरेकवार सुवातांचेर मोगाचें उलोवप केलें आनी उलयलो तें ताणें कोन्यांनी करून दाखयलें. आयचो आमचो विशय तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. देव आमचो मोग करता आनी ह्याच मोगा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक आमा पातक्यां पासत वोपून दिता. तोच सोमी जेजू क्रिस्त, आमचो मोगाचो जेजू, उड्याच्या रुपाकाल ह्या पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय. भावार्थान सत मांडुया. स्वर्गार संवसाराचो दोनी आनी देव जावनूय ताणें आमचें मोदें बिराड केलां. आमच्या सांगाताक तो आसा आनी ह्या वेळार एका साद्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार तो आसाय. ह्या ताच्या मोगाच्या देणें वळखून घेवया आनी व्हडे खालतिकायेन आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. गीत गावया R25, पेज 188. लिपून रावलोल्या देवा. फकत पयलोच पॅरेग्राफ आमी गायतल्या. लिपून रावलोल्या देवा, उण्या सोर्या रूपा लिपलोल्या, तुका पुण्य पाठ कोरता, भक्ती पोडान तुका वंदिता. लिपून रावलोल्या देवा, उड्या सोर्या रूपा लिपलोल्या, तुका पुण्य पाठ कोरता, भक्ती पोडान तुका वंदिता.
पाप साय फ्रांसीस अशें म्हणटा, मोग आमच्या उतरां वोन आमच्या कोन्यांनी आनी घेवपा वोन दिवपा वरवीं उक्तो जाता. मोग म्हणल्यार कल्पनेंत अणभवता तसलो मोग न्हय. एक तर तो निस्वार्थी आपणाचें चिंती नासतना दुसऱ्याक दिवपाचें चिंत्ता तसलो, धांवून वचून दुबळ्या गरिबांक पावता वेंगोयता तसलो मोग. नाजाल्यार तो क्रिस्ती मोग न्हय. आमच्या मोगा पासत जेजून आपलें आख्खें जिवीत मनशाच्या सोडवणे पासत भेटयलें. कोश्टा दुखी वरवीं कोन्यांतल्यान जेजून आपलो मोग दाखोल केलो. मोगा वयर आमच्या मनान सोबीत सुंदर उतरांची माल आसा आनी आमी आमच्या उचारणेंत ती पोरगोट्टा आनी दुसऱ्यांक कुशाल करता. पूण कोन्यांतल्यान दाखोल करूंक आमी भोव फाटीं उरता. कुटुंबान वांगड्या सांगाताक रावूंक आनी एकामेका पासत जियेवंक आमकां वेळ ना. कसलोय फायदो आसातूय आमी चड ओडटा आनी अशें करून जेजूक आमी दुखयता. जेजून कुर्सार मरून आपलो मोग आमचे सोवें दाखयलो. पूण ताची देख घेवन आनी खरो क्रिस्ती मोग म्हज्या जिवितान आपणावंक आनी दुसऱ्यां पासत तो जियोवंक हांव भोव फाटीं उरलां. म्हाका बोगोस सायबा, जेजू लागीं बोगसोणें मागूंक गीत गावुया. R15 जेजू मोगाच्या आगत्या, पेज 182. जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासुदी कारसा तुझ्या मोगाच्या उजान, तुझ्या मोगाच्या उजान जोय राग द्वेष चोळटा तुय आमी प्रीती वोपून जोयोक मान कोरता तुय आमी माफी करूंक. जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान, तुझ्या मोगाच्या उजान जोय जोगडी पेटात तुय आमी शांती हाडूंक. जोय चूक फुटबॉल
मिनी शिपडावून जेसू मोगाच्या आत्यार आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जुय दुबावरिगला तुय आमी बावाटीरावन जुय विश्वास भोगला तुय आमी विश्वास पेटून जेसू मोगाच्या आत्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान. ल्हान ल्हान दोयाळ कोन्या वरवीं 2 दिसा आमी आमच्या कुटुंबान एकवटान जेवंक वावुरतात. जे भाशेन जेजून आमचे मोदें रावून खऱ्या देवाची आमकां वळख दिली तेच भाशेन फामिलीचें जिवीत जियेवून दर एक वांगड्या सोवें देवाचो मोग आमी अणभवतात. ह्या मोगाक आमी थीर रावून आमच्या कुटुंबांत एकवटात वावरून मोगाची गोडसाण चाखल्या आनी सोबार देणें आपणायल्यान सगल्या कुटुंबीक बरेपणा खातीर जेजूक दिनवासुया. गीत गावुया E14 तुझे उपकार दोनया कशे भाडोयतेले. पेज 84. तुझी बरेपण कोशीनी यालतेल्या तुझो उगोनीत मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कोशी पडोयतेल्या तुझे उपकार दोनया कशे बाळोयतेल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नौलाम चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशून हातानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुझी मोहिमा
तुजी बरेपणा कोशिनियातेल्या तुजो नितमोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी मोहिमा कोशी पडयतेल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बाडयतेल्या वाव तुजो सगलो आमकां वचे पांचो ल्हान मनांत आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो तावगिवू नोचो तूच देवा आमच्या सदांकाल उरतलो तुजी बरेपणा कोशिनियातेल्या तुजो नितमोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी मोहिमा कोशी पडयतेल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बाडयतेल्या देवाचें उतर आमच्या पावलाक उजवाड दिता. देवाच्या उतरांतल्यान सोर्गींची गिरेस्तकाय आमी आपणावंक पावता. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक सगलीं आमी उबीं रावुया. मातिवाचें शिव वर्तमान 24:5 वोळ 40:3 ते 40:8. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुवेस करतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सोर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतेल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत? दोड वर्सुदारूय तशेंच करिनात. आनी तुमच्या भावा भयणीकूच तुमी सलोम करशात जाल्यार
व्हडलेंशें कितें केलें तुमी ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जायात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयच्या वाचपान समाजांत चुकता ते आमच्या भावा भयणींक शिटकावून देवाची मोगाची आनी भोगसोण्याची वळख दिवन जिवीत बदलपाची तांकां संद आनी उक्तेजन दिवंक आमकां जागयता. तर कोण म्हजो पेलो आनी पेल्या सोवें आयज जावन कसली म्हजी वागणूक जातली हाचेर नियाळ करुया. मोनिका नांवाचे एक देव संदेशकार आसले. फिरगोजेन जायतो बरो वावर करताले आनी तशेंच आपलो कुटूंब देवाच्या मोगाचो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेवचो असो ताचो आवडो आसलो. तिची सासूमाय तिका जायतें वायट करताली. तिच्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगताली. घरांतलो सगलो वावर करूंक लायताली. दोतोन शिकयता म्हूण बेजार जाताली. पूण मोनिका हें सगलें देवाक भेटयतालें. एका दिसाक मोनिकाची सासूमाय दुयेंत पडली. मोनिकान तिका हॉस्पिटलांत व्हेली. तिच्या सांगाताक रावली. तिची सेवा केली आनी जाता तितलो मोग तिणें दाखयलो. आपणाक कितलें वायट केलां आसतना लेगून मोनिका सेवेंतल्यान आपलो मोग तिचे सोवें वांट्टा. जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत तें जियेता. जेजूची मोगाची आज्ञा पाळून मोगाचो संबंद बांदून हाडटा. ताची सासूमाय आपलें मन बदलता आनी मोनिका लागीं भोगसोणें मागता आनी त्या उपरांत तांचो कुटूंब मोगाची आज्ञा आनी मोगाचो परमोळ दुसऱ्यांक शिपडावंक वावुरता. आयज देवाचें उतर आनी आयचो विशय आमकां मोगाच्यो आज्ञा पाळून मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आपयता. आमकां सगल्यांक देवान मोगान रचल्यात. मोगाचो गूण आमच्यांत आसा. पूण आमच्यो असोगतायो आमचें व्हडपण नाटकाय आमकां मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आडखळ जाता. जेजू दुस्मानाचो मोग करूंक उलो मारून जाती कातीचे दुर्गा मोडटा. वायट करतेल्यांक आमचें भोगसोणें दिवंक आमी तयार आसूंक जेजू आमकां जागयता. दुसऱ्यांच्या वायटाक आनी वायटाक फारीक कोरिना जावंक जेजू आमकां उलो मारता.
आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जियेवंक, दुसऱ्यांक शिटकावून मोगाचें जिवीत संपुश्ट करूंक जेजू आमकां शिकयता. आयच्या समाजान वायट आर्दातार तांकां बोटां दाखोवपी, तांची टिटिकां करपी जायतीं मनशां आसात. पूण चुकतोल्या सोवें हुस्को दाखोवंक, तांकां शिटकायतलीं, तांकां बऱ्या जिविताची देख जावन तांचे सोवें मोगाची वागणूक सांबाळटलीं भोव थोडीं मनशां आमकां मेळटात. मातेवाचें शिव वर्तमान 5:40-4. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. मोग करतल्यांचो मोग करूंक सोंपें, पूण आमकां वायट करतल्यांचो मोग करूंक आनी ताचे पासत मागूंक अवघड लागता. पूण जेन्ना जेजूच्या उतरा पोरमोणें आमी जियेता तेन्ना देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालता, आमची मागणी आयकोता आनी आमकां आपले कुरपेन भरता. सुरवातेक सांगलोलें घडणेंत मोनिकान आपणाक वायट करतल्यांक भोगशिलें आनी ताचो मोग केलो, सेवा केली आनी मागलें. आमी तशेंच करूंक आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो करता. तर कुटुंबान तशेंच समाजान मोगाची बोगसणेची संबंद बांदून हाडूंक वावरुया. आमच्या जिवितान आमचें जिवीत मोगाचें आनी बोगसणेचें जावंक जेजूचे आज्ञा आमी सदांच पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगाची पोरगोटणी करतना आपले पोरचे सोवे मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आनी देवाच्या मोगाचो रूपकार जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजान तशेंच दर एक कुटुंबा सोवें आपले सेवेंतल्यान आनी आदारांतल्यान पोरचे सोवें मोग दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. जबाब दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. जेजूची आज्ञा आमकां एकामेकाचो मोग करात.
ही जेजूची आज्ञा आमी सदांकाल जियेवंक आनी न्हूच फकत आमकां बरें करतेल्यांचो पूण वायट करतेल्यांचोय मोग करूंक आनी ताचे पासत मागूंक पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां मागुया. सोबा दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या कुटुंबीक आनी समाजीक जिवीत जियेता आसतना उतरांनी कोन्यांनी आनी जिविताचे बरे चालींतल्यान मोग शिपडावंक आनी मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आमकां बाबाची कृपा मागुया. सोबा दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. मोगला जेजू, तुजी शिकवण आमी सगल्यांनी मांडून घेवंक आनी ती शिकवणे पोरमोणे जियेवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सोबा दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. बोगसोणे नाचून आयज कितलेच घोराबे तुटून पडल्यात. सगल्या घोराब्यांनी बोगसोणे दिवपाचें आनी घेवपाचें मन आसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबा दोनिया देवा ऐक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. सोगलीं दिबी घालुया आनी सगलीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकवलेले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Song.